नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचे रेवकार हांव गौरीश परवावणकर. गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं नजर मारया हेडलायन्साचेर. पर्या भूमिका देवळाच्या कालोत्सव दिसा 2 गटां मदीं जाली मारामारी. सुमार 25 लोक जखमी, पुलिसांकूय फातरायले. कदेली मारल्यो शेवटून. बायगिणीचे प्रस्तावित कोयरा विलाच्या कामावयल्यान बाबूश आनी फळदेसाय मदीं पेटले. बाबूश म्हणटा ऑगस्ट सावन काम चालू जाल्यार काम चालू करूनच दाखोवचें, फळदेसायाचें आवाहन. मडगांव रिंग रोडाचेर 2 स्कुटरी मदीं जालो भिरांकूळ अपघात. अपघातांत एकल्याक जाग्यारूच मरण, फुडलो तपास चालू. भाजप प्रदेशाध्यक्षपदाचेर दामू नायक निश्चित. 18 जानेराक गोमंतक मराठा समाज सभागृहात कार्यकर्त्यांच्या उपस्थितीत जातली अधिकृत घोषणा. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान कोयर धोरणाक दिली मान्यताय. कोयर व्यवस्थापनाच्या प्रशिक्षणा खातीर ऑनलायन अभ्यासक्रमाचे आयोजन. सरकारान वाडयले मध्यान आहाराचे दर. शिक्षण खात्यान जारी केलो आदेश. आप मजत गटांक मेळटली थाकाय. आनी आतां खबरो विस्तारांत. पर्या भूमिका देवस्थानाच्या वादान हिंसक वळण घेतले. भूमिका देवीच्या काल्या दिसा परतून एक फावट गांवकार आनी माजीक समाजा मदीं जाल्ली वादा मदीं बरीच चडार पडली. थळाव्यांनी खुर्च्यो शेवटून मारल्या उपरांत पोलिसांनी लाठीचार्ज केलो. ह्या सगळ्यात 30 जाण जखमी जाले. आम्ही आयज गांवकारांची सगळी जमा जाल्ली आहा. आमचो कालो आहा आणि आमकां काल्याकडे आमचो न्याय आमकां मेळोंक जायो म्हणून आमी हे सगळे जाण जमून देवळा कडेन वचपाची ठरयल्या. आनी कोणी सांगले पुलिसांक हांगा कोणी आपयले ते आमकां कळपाक जाय. आमच्या काल्याक आमकांच भायर काडटा म्हणजे कितें. पोलीस मग आमकां कशें मारता ते पळय. आमकां आमच्या देवळान वचून दिला. आमचो आयज कालो आसला. आमचो कालो आमकां बरे भाशेन जाल्लो जाय आसलो. पूण आमकां मग कशें धुकलता पळय. आमच्याच काल्याक आमकां हांगासर धुकलता पळय कशें आमकां आमच्या देवळान वचूंक दिना. तिसवाडीतले कुंभारजुआ मतदारसंघात येवपी प्रस्तावित बायगिणी कोयरा विलो प्रकल्पा वयल्यान परतून मंत्री बाबुशा आड थळावो आमदार राजेश फळदेसाय अशें चित्र. बुधवारा मुखेलमंत्र्याच्या आल्तिना वयल्या बंगल्यार हे प्रकल्पा विशीं मंत्री बाबुशाची बसका जाली. बसकेक आमदार फळदेसाय गैरहजर. बाबुशान प्रकल्प बायगिणी हाडूनच दाखोवचो म्हणून फळदेसायाचें आव्हान. बायगिणीचो प्रस्तावित कोयराविलो प्रकल्प तो जावचो आदींच पेटला. बुधवारा मुख्यमंत्र्यांची आल्तिनावेले बंगल्यार हे प्रकल्पाविशीं बसका जाली. हे बसके उपरांत पत्रकारांकडेन उलयतना बाबुशान हे प्रकल्पाचे जमिनी काम ऑगस्टा सावन चालू जातले म्हणून पत्रकारांक सांगले. issue was taken up. Bangani issue was taken up in the sense now back again as far as the standards are concerned. It will be floated back again. So that will be within 3 months time. And sir, all the other basically the review meeting was taken on all the other plants whichever are there, for different plants are there. Just taken a stock of it. आणि सर Bangani plant जातलोच. आणि कॉन्ट्रॅक्टर सर थोडे एम्पॅनल्ड करपाचे आशिल्ले वेस्ट मॅनेजमेंट थ्रू चालू आहा. I think 1st February is the day. I think the last day of the tender process. So all issue has been solved regarding the Bangani. The opposition group asle no local. See, there is no question of where as far as the opposition is concerned. Bangani plant has been even cleared by the Supreme Court. So all the process has already been followed as far as the plant is concerned. Now there was some delay as far as the tendering process. Last tender I think it was some 3 years back.
So that is the reason, since as far as the rates and all has escalated, that's the reason the fresh tender will be taken. पण तो लोकल MLA असा तो मातसो अभिनय करतालो See, this is basically benefit for everyone. So let us not go on a particular MLA or something. This will be beneficial for full Tiswadi area itself. रीटेंडर Retender जातलो. And by within 3 months time, all this process will be ready. Thank you. Let us not create simply a problem when there is no problem at all. This issue basically has been dealt by all the courts. Okay, so and I'm saying telling you, this will basically be beneficial for all throughout Tiswadi. It's been taken care of. They have all these complainants basically has gone to the court. Courts have basically decided there is certain norms which has got to be adopted. All those things will be taken care of. पब्लिक हियरिंग जातले बाबू पब्लिक हियरिंग Public hearing जाऊन गावचे पडटले. ना पब्लिक हियरिंग जाऊन सगळे प्रोसेस चालू झालेलो आहे. बट या So this is only as far as the tendering process is concerned. That is the बट या which is pending. सुरुवात जातली. Tender it will be see, I think it should take at least 2 years basically for the completion of the plan. But this I think before August actually the work should start. What will be the Commence. cost of the project now? Accelerated rates after the No, now that accelerated rate they will take up. So we have still they will prepare the estimate. I think estimate must be already prepared. It is only as far as the fresh tender to be issued. हे विषयी उलयतना भाजपाचो थळावो आमदार राजेश फळदेसायान बाबुशाक उजरावन काडलो. कापस्ताद आसा जाल्यार बाबुशान बांयगिणीचो कोयराविलो प्रकल्प करूनच दाखोवचो, मागीर हांव पळयतां म्हणून फळदेसायचें आव्हान. बाबुशान खंय आपले बंगल्या फाटल्यान हो प्रकल्प घालचो म्हणून फळदेसायचो सल्लो. आयज बांयगिणीच्या बाबतीन सीएमच्या बंगल्यार मिटींग जाली आणि तेतून सांगला आमचो वेस्ट मॅनेजमेंट मंत्री बाबुशान की आम्ही बांयगिणीचो प्रकल्प फुडें व्हरतात आणि काम रोखडें स्टार्ट जाता म्हणून. आणि तुम्ही आयज गैरहजर आशिल्ले त्या बसकेक, कितें नेमकें तुमचें रिएक्शन कितें हेजेर? आमचो एकूच मुद्दो आसा की आमकां गार्बेज ट्रिटमेंट बांयगिणी आमकां नाका. एक्चुअली गार्बेज ट्रिटमेंट हे गोंयभर आमकां जाय अशें ना की नाका अशें, पण खंयचे लोक उस्तीन आमी हे वार उलयता, आमी असेंब्लीनय काडटा. कारण हो मदींच आतां बाबूश मनसुरात हे चाळून घालता. तेणी जर खरी हिम्मत आसा न्हू, तेणी गार्बेज ट्रिटमेंट थंय बांयगिणी हाडून दाखोवपाचो. म्हाजो ताका विरोध आसतलो. मागीर कितें आहा तें मागीर हांव दाखयता कितें करपाचें तें. तेणी कापस्ताद आहा जाल्यार थंय हाडून घालपाचो. हांव पळयता फुडलें कितें तें. ही म्हाजी ताका चॅलेंजूच आहा. तुमच्या माध्यमांतल्यान सांगा, पावया मेसेज. हय. आणि आयज तुम्ही बसकेक नाशिल्ले तेच्या फाटल्यान कितें कारण बीन तुमकां आपयल्ले बीन आणि तुम्ही काय वचूना? ना, ती कॅबिनेट मिटींग आसलेली तेंची, ती तेंचे भितर. आमकां जेन्ना आपयतलो आमचो मुख्यमंत्री तेन्ना हांव वयतलो. जेन्ना हो वार हांवें जो म्हणजे हो प्रश्न हांव मुख्यमंत्र्या कडेन सातत्यान घेवन बसला आणि तो गार्बेज ट्रिटमेंट हो प्लांट जो आसा हो रिजेक्ट जाल्लो आसा. पण तो मुद्दाम व्हरून तो हो काडटा. दोनापाल आयटीची जागा थंय घाल सांग तेका व्हरोन. नाजाल्यार तेणी तालिगांव आपलो बंगलो बांदलेलो व्हडलो फाटल्यान, व्हडले फार्म हाऊस घातलेले, तेच्या फाटल्यान सगळो जागो हे केल्लो, थंय घालपाचो तेणी. आमच्या मतदारसंघाच्या वाटेक सुद्दां येत जाल्यार बाबू मनसुराताक हांव सोडचो ना. तेका ओपन चॅलेंजीत करून सांग. गोमंतक टीव्ही खातीर विनायक सामंत. मंगळारा राती तार कोलवाळे कार दुचाकी मदीं अपघात जालो. ह्या अपघातात स्कूटर चलोवपी दोगूय चलयो गंभीर जखमी जाले, देखून तांकां उपचारा खातीर हॉस्पिटलांत भरती केल्या. कार चलोवपी चुकीच्या दिकेन आयिल्ल्यान दोनूय गाडयांची समोरासमोर टक्कर जाली. कार चलोवपी सोऱ्याच्या नशेत गाडी चलयतालो असो अदमास थळाव्यांनी उक्तायला. हांव म्हाजे लेबराक घेवन कोलवाळेसून रेवडा वयतालो आनी रेवडा तारी देवती कडेन आनी हांव आपले वेन आसलो. फुडल्यानसून येयली बलेनो रॉंग वेन. म्हाजे फुडल्यान आसली एक बायल आनी चेडो आसली, ती वयताली. तेंकांय मारली आनी तेंकां मारली म्हाकाय मारली गाडी. मारले उपरांत तो धांवतालो मनीस. धांवलो, तेका धरले आनी धरले ते हांव नको कितें म्हणटली पुलीस. बट म्हाका कितें ते सगळे म्हाका रायट जाय की बाबा कितें पुलिसा कडसून कितें जाय. म्हाका सांग, एक्सिडेंट कसो आनी खंय जालो? एक्सिडेंट जालो तो कोलवाळे तारीर. कोलवाळे तारीर. आणि बलेनो गाडी खंयच्यान येताली? बलेनो गाडी येताली रेवडच्यान कोलवा येता आनी ते टर्निंग फूल रॉंग वेन येयली. आमी आपले वन वेन आसले, 2 जाण आसले. म्हाजे फुडें 2 व्हिलर आसली. 2 व्हिलराकूय घेतले आनी म्हाजी 4 व्हिलर वांगडा. दोगांयक मारली गाडी. ड्रायव्हर कितें ड्रंक आशिल्लो? फूल ड्रंक आसलो. एकलोच आसलो तो? एकलो ना, आनी एकटो आसलो. धांवलो तो. पळोवन गेलो ते खबर ना. ते थंयसर मनशां पयले तो धांवलो गांवकूच ना म्हाजे. ड्रायव्हराक धरलो तुमी? ड्रायव्हर तरी पण आमी कोण धरलेले तेंकाय सुद्दां मारून तो धांवतालो.
तरी पण कसे करून धरला तेका. ओके. आता इंजर्ड कोण कोण आसा हितून? इंजर्ड असा एक तर माझ्या फुडल्यान 2 जाण असली बायल आणि चेडू. एक जर माझी 4 व्हीलर नसली तर 2 जाण मरपाचे. हांव डायरेक्ट सांगतो 2 जाण मरपाचे. ते आसलो उरले आणि माझे इंजर्ड म्हणजे हांव असलो, माझ्या सायडीतलो माझो फ्रेंड बसलेलो, क्लासमेट बसलेलो. तेजे पायाक इंजर्ड आणि माझ्या बोटाक इंजर्ड. फूल म्हाका पाय सकल दवरपाक जायना. तू तुझ्या 4 व्हीलरच घातलो आणि तुझ्या फुडें एक 2 व्हीलर बायल आणि चेडू आशिल्लो. होय. आणि एका सायडींतल्यान जी बलेनो कार आशिल्ली तेजो धपको तुझ्या गाडयेक आणि हय 2 व्हीलरीक लागलो. 2 व्हीलर मदी माझे 4 व्हीलर आणि ते बलोनेचे मदी चिड्डाली. माझी तेजे उपरांत चिड्डाली उपरांत जेन्ना हांवें रिवर्स काडले तेजे उपरांत चेडू भायर सरलो. एक तर हांवें रिवर्सूच घेवंक ना आनी फुडें गेले जाल्यार चेडू मरपाची शिरकाल्ली. तुम्ही स्पॉटाक पळोवंक शकता की कशें जालें तें. ई कोयर धोरणाक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान मान्यता दिला. घनकोयर महामंडळाच्या बसकेत मुख्यमंत्र्यान हे धोरण मंजूर केले. तशेंच स्क्रॅप यार्डांतल्या गाडयांच्या पावणेंतल्यान 38,56,515 रुपयांचो महसूल सरकाराक मेळ्ळो. ते भायर कोयर वेवस्थापनाच्या प्रशिक्षणा खातीर ऑनलायन अभ्यासक्रमांचें आयोजन केलां. विद्यार्थ्यां खातीर मध्यान आहार करपा खातीरचो दर सरकारान वाडयला. हाका लागून मदले सुटयेंतले खाण तयार करपी आप मजत गट तशेंच पालक शिक्षक संघाक थाकाय मेळ्ळ्या. पूर्व प्राथमीक तशेंच प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीरचो नवो दर 8.74 रुपया जाल्यार उच्च प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीरचो दर 11.12 रुपया केलेलो आसा. ह्या विशींचो आदेश शिक्षण खात्यान जारी केला. प्रधानमंत्री पोषण येवजणे खाला 8वी मेरेनच्या विद्यार्थ्यांक मदले सुटयेंत खाण दिवपाची येवजण आसा. चिकी, पुलाव, भाजी असे पदार्थ मदले सुटयेंतल्या खाणांत दितात. ह्या खाणांचे दर वाडोवचे अशी मागणी आप मजत गटांनी केल्ली. हाची दखल घेवन सरकारान ह्या माध्यान आहाराचे आता दर वाडयले. हे विशींचो आदेश शिक्षण खात्यान जारी केलो. पूर्व प्राथमीक तशेंच प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीरचो नवो दर 8.74 रुपया केला जाल्यार उच्च प्राथमीक विद्यार्थ्यां खातीरचो दर 11.12 रुपया केला. देखून आता आप मजत गटांक थकाय मेळ्ळ्या. गोंय राज्यान सगळ्या प्री प्रायमरी आनी अप्पर प्रायमरी स्कुलांत मिड डे मील दिले वयता. सेल्फ हेल्प ग्रुप जे आसा काय ते हे मिड डे मील प्रोवायड करता. तेंच्या खातीर एक बरी खबर आता येयल्या ती म्हटल्यार सरकारान ह्या मिड डे मिलाच्या रेटीन वाड केल्लेली आसा. प्री प्रायमरी आणि अप्पर प्रायमरी हाका जे सेल्फ हेल्प ग्रुप पयलीं मिड डे मील प्रोवायड करताले तांकां आतां प्रत्येक भुरग्या फाटसून जी रेट मेळटा तितून वाड जालेली आसा. प्री प्रायमरी आनी प्रायमरी हाका प्रत्येक भुरग्या फाटसून 8 रुपया आणि 74 पैसे अशें मेळटले जाल्यार अप्पर प्रायमरीच्या भुरग्यां खातीर 11 रुपया 12 पैसे असो नवो दर जो आसा तो लागू केल्लो आसा. पयलीं हे दर कमी आसले जे सेल्फ हेल्प ग्रुपांक मेळटाले पूण आतां ह्या दरान वाड जाल्लेली आसा. आणि हे जे नवीन दर जे आसा ते डिसेंबरासून सुरू जाल्लेले आसा अशें जे नोटिफिकेशन आसा ते गव्हर्मेंटान काडलेले आसा. तर आता प्रत्येक भुरग्या फाटसून जे पयशे मेळटाले सेल्फ हेल्प ग्रुपाक ते वाड जावन आता वाडीव दरान तांकां पयशे मेळटले. ही असली आतांची अपडेट. अश्यो अपडेटी पळयत रावा गोमंतक टीव्हीचेर. मडगांव भांगर चोरी प्रकरणात दुबावितांनी आनंद हरिजनाचे नाव घेतिल्ले. चोरिल्ल्या भांगरांतले 300 ग्राम भांगर दुबावितांनी आनंदाक दिल्ल्याची गवाय ताणें पुलिशेक दिल्ली. ह्या प्रकरणात पुलिशेन आनंदाक आफोवन हाडिल्लो. आनंदान पुलिशेक फकत 75 ग्राम भांगर दिल्ले. तशेंच उपरांत अटकपूर्व जामिना खातीर अर्ज केल्लो. ताच्या ह्या जामीन अर्जाक प्रितेश लोटलीकरान हरकत घेतल्या. प्रितेशाचो वकील सांगता ते प्रमाण दुबावितांनी आनंदाक 300 ग्राम भांगर दिल्ले पूण आनंदान पुलिशेक 75 ग्रामूच भांगर दिले जाल्यार उरिल्ले भांगर गेले तरी खंय असो प्रश्न आतां पडिल्लो आसा. ताका लागून प्रितेशान आनंदाच्या जामिनाक हरकत घेतल्या. प्रितेश लोटलीकर हाच्या नांवान कित्याक लागून कितें सगळें एक्झॅक्ट प्रकरण म्हणजे चोरयेचें प्रकरण म्हाका खबर आसा भांगराचें.
प्रितेश लोटलीकर म्हणटा जे आमी इंटरव्हेन्शन बेल घाल्या जी सेशन्स कोर्टा मुखार सोमाराक आर्ग्युमेंट आयतली. आतां तातूंत जालां अशें की प्रितेश म्हणटा गोल्डस्मीथ आनी प्रितेशा कडेन 3 जाण मनीस कामां आसताले. ते एक दीस थोडे भांगर घेवन प्रितेशाले पळून गेले. प्रितेशान पुलिसांक कंप्लेन केली. थंयच्यान मागीर प्रितेश आनी पुलीस वेस्ट बेंगल वचून ते 3 जाण एक्युज्डांक घेवन आयले. ते एक्युज्ड भितर आसतना आमकां 205 ग्राम सुमार टोटल गोल्ड जे आमचे मिसींग आसा ते 959 ग्राम्स आसा. आनीक आमकां 205 ग्राम ह्या 3 जाण एक्युज्डांनी 3 जाण एक्युज्डा कडल्यान रिकवर जाले. ताजे फाटल्यान इन्व्हेस्टिगेशना टायमार त्या 3 जाण एक्युज्डांनी सांगलें की आपणे हो जो प्रेझेंट एप्लिकंट आसा आयच्या दिसाक जाणें सेशन्स कोर्टाक बेल फायल केल्यान जी आमी अपोज करता ताका आमी 300 ग्राम गोल्ड आनी दिलें म्हणून. सो ताणें म्हजी इन्फॉर्मेशना प्रमाणे ताणें 75 ग्राम पुलिसेक करून दिला. आनीक उरले गोल्डाचे बद्दल इन्व्हेस्टिगेशनाक कितें आयलां तें म्हाका खबर ना. सो आमी बेल एप्लिकेशन सिरियसली चॅलेंज करतले. कारण सिच्युएशन थंय अशें आसा की हो जो प्रेझेंट एप्लिकंट आसा तो कॅझिनो चलयता आनी कॅझिनोचेर वचून ताणें ह्या ओरिजिनल 3 एक्युज्डांनी ते खेळपाक दिलें काय कित्या खातीर गेलें. पूण आमकां कन्सर्न ते कॅझिनोचेर गेले ते एक. दुसरें आमकां कन्सर्न आमची भांगर जें लॉस जालां इतलें ह्यूज एमावंट ऑफ गोल्ड जो आमकां लॉस जाला. सो तो आमी रिकवर करपाच्या दृश्टिकोनांतल्यान ही बेल एप्लिकेशन अपोज करता. मडगांव रिंग रोडाचेर जाल्ल्या भिरांकूळ अपघातात एकल्याक जागेरूच मरण आयलें. मंगळारा राती कडेन हो अपघात जाल्ल्याचें कळटा. भिशम गिनानी अशें मेल्ल्या मनशाचें नांव आसा. भिशम हो आख्या एक रेस्टॉरंट चलयतालो. ह्या अपघातात भिशमाचो भाव संजय गिनानी आनी शमशूद शेख जखमी जाल्यात. भिशम आनी संजय गिनानी हे दोगूय भाव ज्युपिटर स्कुटरी वयल्यान वताले जाल्यार शमशूद हो ओला स्कुटरी वयल्यान वतालो. दोनूय गाडयांची रिंग रोडाचेर समोरासमोर टक्कर जाली. हातूंत भिशम गिनानीक मरण आयलें. काल राती मडगांव रेल्वे स्टेशनाच्या रिंग रोडार जाल्ल्या एका भीषण अपघातांत एकट्याक मरण आयलें. ताचें नांव आसा भिशम गिनानी आनी ताचो भाव संजय गिनानी हो दोगी जाण स्कुटरी वयल्यान वताले. तांकां शमशूद शेख ह्या 17 वर्साच्या भुरग्यान हाडून टक्कर दिली आनी ही टक्कर इतली जोरदार आशिल्ली की 3 जाण 3 वेगळे कडेन पडले आनीक तांकां थंयच्यान रोखडेच हॉस्पिटलाक शिफ्ट केले. पूण हॉस्पिटलाक उपचारा दरम्यान भिशम गिनानी हाका मरण आयलें. जाल्यार ताचो भाव सद्याक सिरियस आसा आनी दुसरो जो शमशूद शेख आसा तोय बी ताचेर उपचार चालू आसात अशी माहिती आमकां मडगांव पुलिसां कडल्यान मेळ्ळ्या. म्हणटकच खातीर मडगांवचें नांव गौरव. फोंड्या शारांत गवो पावलो कसो हो प्रश्न सगळ्यांक पडला. गव्याचो व्हिडिओ व्हायरल जाल्या उपरांत आमी ह्या प्रश्नाची जाप सोदपाचो यत्न केलो. ह्या यत्नांत आमकां जायत्यो गजाली पळोवपाक मेळ्ळ्यो. पळयात गोमंतक टीव्हीचो हो स्पेशल रिपोर्ट. फोंड्या शारांत रातचे वेळार गवो रस्त्याचेर तशेंच मार्केटांत भोंवतनाचो व्हिडिओ सोशल मिडियाचेर तुफान व्हायरल जालो. हो गवो शारांत कसो पावलो काय म्हूण जायते जाणांक प्रस्न पडिल्लो. आमी हे प्रस्नाची जाप सोदपाचो यत्न केलो तेन्ना हें सगळें चित्र सामकार आयलें. हें चित्र आसा फोंडेचें. उदरगतीच्या नांवान फोंड्या वचत थंय दोंगर कापणी चालू आसा. हायवे रुंदीकरणा खातीर दोंगर कापणी, हेर बेकायदेशीर गजाली खातीर दोंगर कापणी, वचत थंय झाडांची कत्तर. मागीर हें सगळें चल्लां आसतना रानांतलीं जनावरां रानांत रावतलीं कशीं ती लोकवस्तीत घेतलीच. बायथाकोल, बेतोड्या, कुट्टी, केऱ्या खांडेपार, पाटणतळी बांदोड्या हे सगळे कडेन हें चित्र पळयात. फोंड्या शाराक देखून रान आशिल्ल्यान गव्यांचो वावर सुरू आसताच. मात हो गवो खंय चुकून शारांत पावलो अशें राना खात्याचो आरएफओचें म्हणणें. Fonda city is actually very near to the forest area. Surrounding the forest. So usually there is crossing of bisons, Indian goat. So yesterday what happened is like it came little early. So I think public also got panic and many vehicles were also on the road. Someone must have tried to drive them away. So the animal got confused and it came to the city side. So immediately our rescue squad addressed the issue and somehow we were able to manage the situation and drive it back to the forest area near the Shantinagar. But what we appeal to the public is that actually when we sight the door on the side of the road and सर अभी बहुत से जंगली जानवर जो है जो भी वो तो मतलब लोकवस्ती में ऐसे घुस रहे हो लोकेलिटी में, तो उसके पीछे क्या वजह हो सकती है? reason being no, there are actually some corridor area. So naturally there are some obstructions due to
maybe many reasons like movement of worker. So this can be one reason, but we are trying to address it through our rescue squad. So daily we are getting some complaints on sighting of bisons. फोंडे शहराच्या चारूय वठान रानवठार आसा. कोणे प्रियोळ म्हणा, येवटेन धवळी निलगिरी हिल्स म्हणा, तेवटेन बेतोड्या, कुर्टी फोंड्या. फोंडे शहर सगळ्या वाटेंनी रानांनी वेढलेलें आसा. हालीसराक मनशांनी रानवठारांत केल्ल्या अतिक्रमणा खातीर खुबशीं रानटी जनावरां जी आसा ती गांवांत येवपाक लागल्या, लोकवस्तीन येवपाक लागल्या. आयज मेरेन आमी आयकलां आसतलें माकड, खेती, रानदुकर ही जनावरां लोकवस्तीन येवन पिकांची नासाडी करतात, घरांचे नळे फोडटात. त्यान भायर हालीसराक ह्या गांवगिऱ्या वाठारांनी बिबट्या वाघांचें दर्शन घडपाक लागिल्लें. पूण काल फोंड्या सामको एक भिरांकूळ प्रकार घडलो. गोंयचें जनावर अशें म्हणून जेका नामना आसा तो गोवरडो काल फोंड्या भर शहरान दिसून आयलो. फोंड्या फायर स्टेशना कडेन आशिल्ल्या मसणभुये कडल्यान तो गोवरडो देंवतना कांय लोकांनी ताचो व्हिडिओ काडलो आनी तो गोवरडो नंतर थंय घाणेकार दोतोराच्या दवाखान्या कडल्यान सकयल देंवन बाजारान मेरेन पावलो. ही जाली कालची गजाल. पयर फातोडेर 2 दिसां पयलीं फातोडेर वयल्या बाजारांतलो जो पेट्रोल पंप आसा त्या पेट्रोल पंपाच्या CCTV कॅमेऱ्याचेर फातोडेर 5 वरांचेर गोवरडो रस्त्यार भोंवतना दिश्टी पडलो. सुदैवान त्या गोवेरेड्यान अजून मेरेन कोणाचेर हल्लो करूंक ना. पूण हे गोवेरेडे अशे शहर वाठारांत येवपाक लागले जाल्यार लोकांनी वचपाचे खंय असो एक प्रश्न निर्माण जाता. हो गोवरडो रानवाठार सोडून शारी भागात येवपाचें कारण म्हटल्यार सद्या आतां मेळत थंय आमी पळयता अतिक्रमणां केल्लीं आसा, झाडांची कत्तल करतात, दोंगर कापणी चालू आसा. उदरगतीच्या नांवान आमी रानवाठाराची वाट लायतात. त्या खातीर ही रानटी जनावरां जी आसा ती लोकवस्तीन येतात असो सगळ्यांचोच अदमास आसा, सगळ्यांचेच म्हणणें आसा. गोमंतक TV खातीर रिपोर्टर शेखर नायक. सरकारान तशेंच कदंब येरादारी महामंडळान आमच्यो बशी म्हजी बस येवजणे खाला घेवच्यो अशी मागणी कुंकळ्ळेच्या खासगी बस धंद्यांनी केला. म्हजी बस येवजण आयली तेन्नाच्यान आमचो धंदो सारको जायना. आमच्या बसींत लोक येनात अशें खासगी बस संघटनेचो आदलो अध्यक्ष शैलेंद्र फळदेसायान सांगलें. थंय बी ते लोक त्या बसीचेर वयतले. आतां आमगे सुद्दां फातर्पाच्यान सुद्दां थोडेशे लोक आमकां पयलीं डायरेक्ट फातर्पा टू मडगांव वयताले ते लोक आतां आपल्याली बायक बी काडून बाळ्ळी बिळ्ळी दवरून म्हाजी बसाचेर वयताय. म्हणजे आमगेली फातर्पाच्यान जो बाळ्ळी पर्यंत जे लोक येताले तेय बी लोक आतां गेले. म्हणजे आमी एक तर गव्हर्मेंटान डिमांड करताय आमगेल्यो जाता तितले बेगीन म्हाजी बसा अंडर घेवच्यो. जो फातर्पा रूट 22 किलोमिटरां हेतू भितर आसतो. जुलय सावन आयज म्हणल्यार कमी कमी 15 फावट तरी CMल्या ऑफिसांत फोन करून अपॉइंटमेंट मागलो आमकां मेळपा जाय म्हणून. हांवें कमी कमी 10 फावटी तरी तुयेकार जो कदंबा कॉर्पोरेशनाचो चेअरमॅन आसा तेका 10 फावट तरी फोन करून सांगलें. सगळ्या ऑफिसरां आमची बरी करीत आसाय ते आमगे कांय कानमनार घेयनाय. जसो काणकोण रोड जो आसा त्या रुटा म्हाजी बस गेला सेम आमगेल्यो बी घेवच्यो. एक आतां आमी पळय जो पर्यंत आमगेल्यो घेयना तो पर्यंत आमचो लॉस जायत रावतले आनी सादारण सगळे बसवाले काबार जाले. ह्या म्हाजी बस जेन्ना येयली तेन्ना सगळे बसवाले टोटल काबार जाले. कित्याक आमगे बसीचो धंदो बंद पडलेल्या सारको जाला. कित्याक आमगे बसीचेर लोक येयनाय. लोक सगळे म्हाजी बस हाजेर वयताय. सुद्दां आसाय RTO सुद्दां जर आसले न्हू जाल्यार आमगे बसी चेक करताय. म्हाजी बस म्हणटा केन्ना चेक करपाक वचनाय ते. कितें ऑलरोड सुद्दां ती बस जाली न्हू जाल्यार ती बस चेक करना. कित्याक ते म्हणटा ती गव्हर्मेंटाली. आमकां ऑल गोवा एक सबसिडी पण परिवार बाबान दिल्ली. कित्याक आमी जेन्ना आमी हें केल्लें रिक्वेस्ट केलें पळय आमी लॉस जाता म्हणून बिझनेसाक हेंचे हे सफर जाता म्हणून तेन्ना आमकां तेणी कितें केल्ली सबसिडी दिल्ली फ्युअल सबसिडी म्हणून आनी ती ऑल गोवा जाल्ली. आनी आतां ही म्हाजी बस म्हणून एक लॉन्च केल्या पळय स्कीम ती पर्टिक्युलर रुटाक केला. ती कितें जालें आतां फ्युअल सबसिडी सगळ्यांक मेळटाली आनी पर्टिक्युलर म्हाजी बस आसा ती पर्टिक्युलर रुटाक आतां. मागीर कितें आसा पोट सगळ्यांक आसा न्ही एक्चुअली पळोवपाक गेल्यार. आज आमी कितें आसा सामके लॉस जावन आमगे बसी सगळे बंद उरले आसा. एक्चुअली मेजर बस आसा ते आमगे बंद जाल्ले आसा कित्याक आमच्यान ते ऑपरेट करपाक जायना. कितें सेम आमकां पळय कशी एक जाल्यार आमकां गव्हर्मेंटा कडेन हांव मागणी करता एक जाल्यार आमकां सबसिडी पयली पासून ग्रँट करची नाजाल्यार आमगे बसी आसा ते म्हाजी बसी हितून घेवपाची. आमकां फ्युअल सबसिडी बंद केल्ली आसा ताका लागून आमी सामके सफर जाल्ले आसा. आतां आमचें जायना एक्चुअली ऑपरेट करप बसी. शेळड्या काकुमड्डी वाठारांत उबारिल्ले बेकायदेशीर बांदकाम मातये भरवण केलें. पंचायती कडल्यान योग्य तो परवानो घेयनासतना हे बांदकाम उबारिल्ले. एका थळाव्यान ह्या बेकायदेशीर बांदकामा विशीं कागाळ केल्ली. उपरांत दक्षिण गोंयच्या उपजिल्लोधिकाऱ्यान आदेश काडलो. ताच्या आदेशा उपरांत पंचायतीन ही कारवाय केली. ही प्लेस म्हणल्यार हेची हांगा सांगपा म्हणल्यार तेणें आजुनी लिगल पंचायतीन लायसन्स घेतला TCPन एप्रुवल दिना
सेकंडीक एक फावट ताका हें स्टे दिल्ली कोणें एडिशनल आहे ती स्टे परत एक आमच्या दवरलें आमी तेन्ना म्हणपा आसलें चुकलें आनी आज काल तो एडिशनल डायरेक्टर आमकां ऑर्डर पास जाले आनी मागीर एचएम आमकां ऑर्डर जाली मडगांवच्या एचएमान एचएम नंतर आमी आमचो प्रोसेस फॉलो अप केलो आनी आज आमी डिमॉलिश केली कंप्लेन येयली हय कंप्लेन येयली त्या प्रमाणे आमकां 2015 तेचें डेमोलिशन येयलें सो ताका लागून तेंच्यांनी मुखार तो प्रोसिजर करपा आहा तेन्ना आनी ताका लागून ह्या आयज जे ऑर्डर येयल्या सो ऑर्डर कोण आली डेप्युटी कलेक्टर तुमचो सावथ गोवा हेजे बद्दल तुमी पंचायती केन्ना कळ्ळां कंप्लेन कोणा ही आतां इल्लीगल स्ट्रक्चर डेमोल कंप्लेन कोणा कडल्यान येयल्ली तुमकां कंप्लेन बेन्सन फुल नेम तेजे कडल्यान येयला तेजे नंतर आयज फाटली 2 वर्सां साकून हेजेर तेणी अपील केल्लें हेजे बद्दल तेजे बद्दल मुखार तेणी कितें केलें ना लास्ट आतां डेमोलिशन येयला तो प्लॉट ओनर्स आनी आमी प्लॉट घेता आमी ओपन स्पेस दाखयल्लो सर्वे प्लॅनाच्यान तो एप्रूव प्लॅन आहलो 1979 मागीर ते घोरगापा लागलो म्हणटकीर हांवें केस व्हॅली डायरेक्टर पंचायतीन चल्ली डेप्युटी कलेक्टर आनी मागीर ऑर्डर जाली 2019 जाली मागीर परतून 21 रिव्यू जाली आनी परतून डिसेंबरा परतून ऑर्डर पास जाली आतां एक्झॅक्टली इल्लीगल म्हणल्यार कित्याक लागून इल्लीगल म्हणटा तुमी ही ओपन स्पेस आहा गिफ्टेड आहा ऑलरेडी पंचायती तरी पूण इल्लीगल कितली गिफ्टेड आसा एरिया 4440 स्क्वेअर मिटर्स हे मॅटर आनी काय न्हू प्लेस आम गेलो आनी म्हणजे ते सगळे सर्वे नंबर 26, 27, 28 त्या हितून हें घर आसलोलें तेजेर आतां हें डेमॉलिश केलां आनी सर्वे नंबर डेमॉलिशन ऑर्डरीचेर बरयला तेणी नोटीस काडलो सर्वे नंबर 70/1 26 and 27 मोडला 70/26, 27, 28 आतां पंचायत म्हणटा हो ओपन स्पेस जाल्यार मुको सगळी 1 and 14 फॉर्म सगळी मुको आहाय न्हू कशें ओपन स्पेस जातलो तूं म्हाका सांगू पूण हेजेर जे मॅटर चालू आसा तेजेर तुमगे केस चालू आशिल्ली केस चालू आहा कितें म्हणून कितें चालू आसा केस म्हणजे इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणून आनी हेजे बद्दल तुमी अपील केले तुमगे एडवोकेट काडला आनी तुमी अपील केले इश्यू बद्दल चलताली केस चलत आमगे पंचायत डायरेक्टरान पेंडींग आहा तो हियरिंग आहा डॉक्युमेंटा डेमोलिशन ऑर्डर काढली ती केन्ना काडल्या तुमी केन्ना येयला लेटर म्हाका डेमोलिशन ऑर्डर नोटीस पे म्हाका कांयच येयलो ना ह्या आशिल्ले गोमंतक टुडे बुलेटिन मेळ्या गोमंतकाच्या फुडल्या खबरांक पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. पारुल यूनिवर्सिटी का ऑनलाइन MBA प्रोग्राम आपके प्रमोशन का एलिवेटर. पारुल यूनिवर्सिटी वडोदरा गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात फकत राजकीय न्हय सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडटात तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो आमचो संघर्श तुमचे खातीर. आम्ही लढटात गोंया खातीर आमचे सोपुल्ले गोंय.